हेर मुद्द्यांचेरूय भासाभास जातली। आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वर्सा निमतान फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरात सहकार्य मंत्रालयाचो 4थो स्थापणूक दीस मनयलो। गोंय सरकाराच्या सहकार खात्यान ही कार्यावळ आयोजित केली। ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर, RBIच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक सतीश मराठे, सहकार सचिव यतीन मराळकर, सहकारी संस्थांचे निबंधक आशुतोष आपटे, सहकार संघटनेचे अध्यक्ष विजयकांत गांवकर, आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हाजीर आशिल्ले। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी सहकार खात्याच्या ऑनलायन सेवांचे उक्तावण ह्या वेळार जालें। तरणाट्या पिळगेन सहकार क्षेत्रांत येवचे असो उलो सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारलो। डिजिटायझेशनाच्या माध्यमांतल्यान सहकारी संस्थेन प्रगती करची अशेंय तांणी सांगलें की तरुण पिढी जी आसा पळय न्ही ती सहकार क्षेत्रा भितर सरपाक सुंदर अशें पोषक वातावरण आमच्या देशांत निर्माण जाता। लक्षांत घेयात, आमच्या गोंयांतय बी निर्माण जाता। हांव सहकार मंत्री आसा म्हूण म्हणना, जे कायदे कानून आमचे अमित शहाजी ह्या डिपार्टमेंटचो ताबो घेतले नंतर जे कायदे कानून हाडिल्ले आसात, जी ताका एक अल्ट्रा मॉडर्न व्ह्यू दिल्लो आसा, डायनेमिक ताका स्टेटस दिल्लो आसा। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा पळय न्ही, तांणी तर हांव अशें म्हणत जाची आमी नोंद घेना केन्ना सद लक्षांत येना हें सांगले शिवाय। तांणी तर अशा प्रकारची सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय न्ही, तांकां एक अशा प्रकारची जोड दिल्ली आसा, अशा प्रकारचे तांकां आदार दिलो, अशा प्रकार साथ दिल्ले आसा। हांव नंतर मागीर आंकड्यांनी सांगता। तर हे सगळें पळयले नंतर तरुण पिढी जी आसा पळय न्ही ती सहकार क्षेत्रा कडेन मोठ्या उबारीन येवपाक जाय, मोठ्या आशेन येवपाक जाय आनी मोठ्या उमेदीन बी येवपाक जाय। सहकार क्षेत्र खूब व्हडलें आसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतलो सुमार 30% वांटो सहकार क्षेत्राचो आसा अशें RBIच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक सतीश मराठे हांणी सांगलें। तिथे असणारे नॅचरल रिसोर्सेस बघता गोवा कॅन बी ए मेजर प्रोड्युसर ऑफ ॲनिमल फीड आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गावागावातून छोट्या आणि मोठ्या स्तरावरती आपल्याला करता येईल आणि याचाही आपण सर्वांनी विचार करावा। हे म्हणत असताना एवढंच मी विनंती करेन, नवनवीन प्रकारच्या सहकारी संस्थांकडे आपण सर्वांनी सुरू करण्याच्या, चालवण्याच्या, त्या प्रोफेशनली नीट चालवण्याच्या आपण सर्वांनी आजच्या या निमित्ताने निश्चय करूया। मोल्यासावन सुमार 10 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्लो अनमोड घाटाचो रस्तो शुक्रारा 4 जुलय राती वेळार नेमलो। ह्या नेमिल्ल्या घाटांतल्यान येरादारी करप धोक्याचें जाल्ल्यान अनमोड घाटांतल्यान अवजड गाडयांच्या येरादारीक 2 सप्टेंबर 2025 मेरेन बंदी घाल्या। गरजेच्या वस्तूंची येरादारी करपी गाडयांक सूट दिल्या। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश काडला। दक्षिण गोंय येरादारी पुलीस अधीक्षकाक लक्ष दवरपाचो आदेश तशेंच बांदकाम खात्यान 60 दिसां मेरेन रस्तो करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिला। भारतीय जनसंघाचे संस्थापक आणि सुटके झुजारी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपल्या। आपल्या एक्स हँडलाचेर तांणी म्हळां की देशाचो अजरंवर पूत डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांकां तांच्या जयंती निमतान मना काळजासावन श्रद्धांजली। देशा खातीर तांणी आपलें बलिदान दिलें। तांचो आदर्श आनी सिद्धांत विकसीत आनी आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मणेंत म्हत्वाचे आसात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि हेर मानेस्तांनी संविधान सदनाच्या केंद्रीय हॉलांत डॉक्टर मुखर्जी हांकां तांच्या जयंती निमतान श्रद्धांजली ओंपली। भारतीय जनसंघाचे संस्थापक आणि स्वातंत्र्य सैनीक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या जयंती निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळेंत डॉक्टर मुखर्जी हांकां आर्गां ओंपलीं। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या फोट्याक हार घालून मुखेलमंत्री तशेंच हेरांनी डॉक्टर मुखर्जी हांकां आर्गां ओंपलीं। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज याद करता हूं। उन्होंने जो कहा था कि अखंड भारत का सपना साकार हो और अखंड भारत के लिए उन्होंने अपने पद का त्याग करके जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तक जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक ही नारा देते हुए अखंड भारत का सपना साकार कर रहे थे। आज मुझे पूरा गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखंड भारत का सपना साकार किया और इस जम्मू और कश्मीर इस देश का अविभाज्य घटक हुआ। उन्हीं के अंत्योदय तत्व पर आज की सरकार, मोदी जी की सरकार अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय इस तत्व पर चल रही है। एक गर्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देश प्रथम, द्वितीय पार्टी, तृतीय खुद,
यही नारा देके हम सब काम करते हैं। मैं आज के इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस जयंती के ऊपर फिर एक बार मैं उनको याद करता हूं और अखंड भारत का सपना साकार हुआ, यही तो उनके कार्य का समर्पण है। आषाढी एकादशी निमतान महाराष्ट्रातल्या पंढरपुरात वैष्णवांनी विठ्ठलाच्या दर्शनाक गर्दी केल्या। आषाढी एकादशी निमतान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आपल्या घरकांनी सयत पंढरपुरा विठ्ठलाची शासकीय महापूजा केली। उपरांत वारकरी समुदायातले मानाचे दाम्पत्य कैलास उगले आणि कल्पना उगले हांचो मुख्यमंत्री फडणवीस हांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। पांडुरंग आपल्या सर्वांना आपल्या मनातलं ओळखणार आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यापुढे तसं काही मागावंच लागत नाही। पण तरी देखील पांडुरंगाला एकच मागणं आहे की आपल्या महाराष्ट्रापुढची सर्व संकट दूर करण्याची शक्ती ही पांडुरंगाने आपल्याला द्यावी। आपल्याला सगळ्यांना सतमार्गाने चालण्याची या ठिकाणी सुबुद्धी ही पांडुरंगाने द्यावी आणि विशेषतः आपल्या बळीराजाला सुखी समाधानी करण्याकरता या ठिकाणी पांडुरंगाने आशीर्वाद द्यावा, अशा प्रकारची पांडुरंगाच्या चरणी मी प्रार्थना करतो। गोंयांतूय आषाढी एकादशी निमतान देवळांनी अभिषेक, भजन, कीर्तन आणि हेर धार्मिक कार्यावळी जाल्यो। सांखळे विठ्ठलापुरातल्या विठ्ठल मंदिरात आयज आषाढी एकादशी निमतान भाविकांनी गर्दी केल्ली। गोंयभरातल्या भाविकांनी सांखळे विठ्ठल मंदिरात पांडुरंगाचे दर्शन घेतले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठल मंदिरात अभिषेक केलो। तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आषाढी एकादशी निमतान सांखळे विठ्ठल मंदिरात पांडुरंगाचो अभिषेक केलो। दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विठ्ठलाचे दर्शन घेतले। अभिषेक केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रसार माध्यमांकडेन उलोवप केलें। सांखळेंतलें विठ्ठल रखुमाईचें मंदिर हे गोंयांत तितकेंच फेमस आसा आणि त्या निमित्तान गोंयभरांतले लोक हे आषाढी एकादशी निमित्तान जे पंढरपूर वचूंक शकूंक ना ते सांखळेंतले हांगासर येता। खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन पायी वारी पंढरपुराक वता त्याच पद्दतीच्यो सांखळे आनी पुराय परिसरांतले लोक पायी वारी घेवन विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर आमच्या विठ्ठलापुराच्या ह्या मंदिरात येता। आज आषाढी एकादशीच्यो हांव समेस्त गोंयकारांक आनी पुराय देशवासियांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। विठ्ठल भक्तीच्या आमी पळयता की दिसान दीस मोठ्या प्रमाणात आनीकूय भक्तांची वाड जायत आसा। संस्कृतीचे जतन करपी ही आषाढी एकादशी खरोखर मना पासून हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा आणि त्याच बरोबर आमच्या हांगासर या विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या पुराय मॅनेजमेंट हांच्यानी खूब बरी वेवस्था ह्या फावटी केल्या, त्या खातीर तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन। आयज देशभरात अशुरा ए मोहर्रमा निमतान ताजिया मिरवणुको काडल्यो। हो दीस प्रेषित हजरत मोहम्मद हांचे नातू हजरत इमाम हुसैन आणि तांच्या वांगड्यांच्या बलिदानाची याद करून दिता, जांणी करबला हांगसर अन्याय, अधर्म आणि अत्याचारा विरोधात संघर्ष करीत आपले प्राण ओंपले। मुहर्रम हो इस्लामी वर्षांतलो पयलो म्हयनो आसून तातूंतलो अशुरा हो 10वो दीस। हो दीस दुख, श्रद्धा आणि समर्पणाचो दीस अशें मानतात। ह्या निमतान देशभरात मिरवणुको काडून आणि हेर कार्यावळी आयोजीत करून आर्गां ओंपतात। ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स हँडलाचेर आपलो संदेश दिताना म्हळां की हजरत इमाम हुसैन आणि हेरांचे बलिदान हांचो धर्मा बद्दलचो मोग दाखयता। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।